Start live. Sir. ada sakit kanan dulu kan? Tapi ada talon ada. Sir. आणि त्याची झोपायचं आणि ती ऑलरेडी कॉलर मस्त माझं फूड प्रोटीन फूड स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामुळे स्लॅब माझं काम नाही ठीक चालू बंद लो लेवल शॉप साफ म्हणजे अंगापर्यंत विक्रम रे नंबर मध्ये ओपनिंग ठेवूया एवढं नाही आता तुम्ही कंपाऊंड वॉलची करणार समथिंग ओके लो लेवल एचपी तसे ठेवूया पंचे लोक डायरेक्ट त्यांना देवळाबद्दल लँडस्केपिंग काय करून एक फुल एरियाची देऊळ आणि एक एरियाची अलग वी कॅन डिस्कस करून एक CSR बनावून तुम्ही मेंटेन करा करा या बोल घ्या कोणी आयला दीपक उधर ना चल दीपक आज इन्स्पेक्शन आलं तुमचं किती वेळ दीपक बाबा आयज इन्स्पेक्शन हांगा चालू आसा एक लॉंग पेंडींग लोकांचो डिमांड आसलो जायते वर्सां गार्डन डेवलप जाल्लें ना सो हो नवो इनिशिएटिव्हा बद्दल तुमी कितें सांगूंक सोदता कितें इन्स्पेक्शन आसा आनी कितें प्लॅन्स आसा ह्या गार्डना खातीर एक्चुअली हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वास्कोच्या आमदाराचें आनी आमच्या चेअरपर्सनाचे जो आमी प्रोजेक्ट केल्लो तो तेणी फुडें हाडून आयज ह्या मेरेन पावलेलो आसा आयज जो प्रोजेक्ट आमी गार्डनाचो केल्लो ब्युटिफाय करपाचो GSIDCसून आमी ऑलरेडी फायनलायज केल्लो आसा ड्रॉइंग्स केलेली आसा लास्ट मिटिंगेन आमच्या चेअरपर्सनान प्लेस करून तो आमी PDAक एप्रुवलाक धाडलो PDA सुद्दां प्लान पास जावन तो आतां आमी कशें इन्स्पेक्शनाक येयलेले आसा एक जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ PDA म्युनिसिपालिटी आनी GSIDC आनी विथ आनी MLA येयल्लेले आसा हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फायनलायज जाल्लो आसा
आता सगळे प्लॅन्स फायनल झाले, आता फक्त ते टेंडरिंग प्रोसेस उरलेलो आसा. हो प्रोजेक्ट इतलो बरो आसतलो की जी फुडली जी फ्रंटेज जी आहा पळय, जी शॉपां आहा पळय तांकां पक्का शॉपां मेळटली. शॉपां बिसायड डॅट त्याच्या फाटल्यान एक ओपन स्टेज टायप आसतली, ज्या जाग्याचेर हांगा गार्डनान जे सार्वजनीक गणपती पुजता विनायक कलासन तांकां लागून एक गणपतीक लागून एक धाकटीशी स्टेज आसतली. त्याच्या भायर हांगा ओपन जिम आसतलें. त्याच्या उपरांत भायर हांगा गार्डनान जे फूल एक वॉकिंग ट्रॅक आसतलो, थंय थोडे भुरग्यांक प्लेईंग झुला बिला ते टायप आसतले. त्याच्या भायर एक फुटसाल म्हणून एक मल्टीपर्पज स्मॉल ग्रावंड, ज्या ग्रावंडाचेर धाकटी भुरगीं आयदर स्पोर्ट्स कशी धाकटी भुरगीं क्रिकेट किंवा फुटबॉल खेळटलो आसतलो. त्याच्या भायर हे जे देवूळ आनी आमचे दोनूय देवूळ कंबायन करपाक लागून एक ह्या देवळाच्या परिसरांत सगळे एक बॅरिकेड्स आसतले आनी ह्या देवूळ मातशें ब्युटिफाय जातलें. ज्या कारणान म्हाका दिसता ह्या गार्डनाची शोभा आनी ह्या बायण्या वाठारांत सगळें एकदम उठून दिसतलें. हांव परत एकदां आमच्या आमदाराचे देव बरें कर म्हणटा तो प्रोजेक्ट लॉंग पेंटींग ह्या जाग्यार मेरेन हाडला तुजे खातीर कितलो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट तूं सांगलें न्हू, जेन्ना हांव एवरी टायम सांगता पळय तेन्ना हांव जाला हांगा हे फाटल्यान म्हाका दिसता ती ओल्ड बिल्डींग, ती बिल्डींगेन रावतालो आनी ह्या गार्डनान हांव खेळून व्हडलो जाल्लो आसा. कितलीं वर्सां पसून पळयता की गार्डन तशेंच आसा. हांव 3 फावट कावन्सिलर म्हणून इलेक्ट जालो. 3 फावट हांव एश्युरन्स दिता की हांव कितें तरी करतलो म्हणून, पूण तें कशेंच तरी जायनासलें. आयज खंयसर तरी एक आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका GSIDCचो वायस चेअरमॅन केलो. त्या टायमाचेर हांवें तो प्रोजेक्ट घातलो आनी तो घातल्या उपरांत आमच्या आमदारान तो फुडें येयलो आनी खंय तरी फंड रेज करून त्यांनी तो इम्प्लिमेंट करपाच्या मार्गाचेर हाडला. आतां ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा, फक्त टेंडरिंग प्रोसेस उरतलो. सो म्हाका दिसता म्हाजी एक ड्रीम, एक स्वप्न आहा पळय तें साकार जातलें. गिरीश, MMC चेअरपर्सन आयज एक जॉयंट इन्स्पेक्शन तुमचें जाल्लें आसा PDA GSIDC. कितलो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आनी कितें प्लॅन आहा तें? इम्पॉर्टंट हो लॉंग पेंडींग इश्यू हो आता 30-40 वर्सां जाली हें गार्डन आमी अशेंच पळयलां, पूण खंय तरी ताचो आयज तोडको जालो. आमदाराचे खरें देव बरें करूं म्हणटा हो आमचो ड्रीम प्रोजेक्ट आसतलो, आमदाराचो आसतलो आनी हांगाच्या लोकल कावन्सिलर दीपक नायकाचो आसतलो. तुमी पळयलां आसलें कशें आसलेलें. इवन आमचे जे जयंत जाधव आमचे जे गणपती हांगा कला हें करतात पुजता सार्वजनीक गणपती, तांकांय खूब प्रॉब्लम आसतलो. ती स्टेज आमी लास्ट टायम कट करून दिले त्रास जावपाक जायना म्हणून, कित्याक आतां माटो घालपाक लाखांनी पयशे पडटा. म्हणून खंय तरी तांकांय बरें दिसतालें बाबा हे बेगीनचे बेगीन गार्डन जावनी म्हणून. ह्या लोकांनी खूब त्रास काडलेलो आनी खरी बरी गोश्ट देवाच्या कृपेन आमदाराक आनी हेकाय आमच्या लोकल कावन्सिलराकूय हांव अभिनंदन करता आनी हो बेगीनचे बेगीन प्रोजेक्ट जावचो आनी लोकांक हांगा बरें येवन भोंवंक मेळचें इतलेंच मागता. दाजीबाब, आयज गार्डनाची इन्स्पेक्शन, जॉयंट इन्स्पेक्शन चालू आसा. एक लॉंग पेंडींग प्रोजेक्ट एज अ MLA तूं ह्या प्रोजेक्टा बद्दल कितें सांगूंक शकता? वॉट आर द प्लॅन्स हियर? ह्या भायणाचें गार्डन आमी पळयतात की गेले 30-35 वर्सां असोच खंडर जावन पडिल्लो आनी हांगा नाका आशिल्ल्यो गोश्टी चड जाताल्यो. म्हणजे तुमी हें कमी, फक्त हांगा जेन्ना विनायक कला संघाचो गणपती आसतालो तेन्नाच खंय तरी हांगा मुवमेंट जातालो, नाजाल्यार हांगा मुवमेंटूच जायनाशिल्लें. आनी लोक हांगा येवन ते कोण बियरी पिवप, कोण आनी पिवप, पूण आनी खुबश्यो वायट गोश्टी जाताल्यो. सो आमकां सदांच पयलींय दिसतालें की बेगीन हांगा कितें तरी जावचें. आनी आमी हेतूंत हो प्रपोजल घाल्लो आनी प्रपोजल आज तो सगळो पास जावन टेंडरूय जाल्लो. एका कामा खातीर उरलो, आतां तो रिटेंडर जातलो. 2 म्हयन्या भितर ताची वर्क ऑर्डर इश्यू जातली. अरावंड 5 कोटीचो प्रोजेक्ट हो आसा आनी हातूंत भितर आमी तांकां सांगलां की हे देवूळ हांगा आसा आमचें विठ्ठल रखुमाईचें देवूळ आनी तें आनी हो गार्डन हे दोनूय सिंक्रोनायज करचें म्हणून तेका बरोबर मिक्स जावचें, जाणे करून हाजी पवित्रता आनी हें जातली. म्हणजे हांगा नाका आशिल्ल्यो गोश्टी लोक करपाकूय मागीर इल्ले धाडस करपाना तितले. सो देवूळ आनी गार्डन हें करचें म्हणून आमी एक भुरग्यां खातीर एक बरी प्ले एरिया थंय दवरल्या हांगा सायडीक. सगळ्या गार्डनाच्या पूर्ण भोंवतणी ताका वॉकिंग ट्रॅक येतलो आनी ताका सिंथेटीक वॉकिंग ट्रॅक येतलो. म्हणजे जो आमचो मार दिना तसो सिंथेटीक ट्रॅक येतलो. जीम आसा, एक हॉल आसा, जी हांगा दुकानां आसा तांकां थंयच दुकानां बांदून दिली वतली आनी ताज्या वयर एक व्हडलो हॉल आसा. सो एक बायणाच्या लोकांक जर फाल्यां खंय तरी धाकटो बर्थडे करपाक जाय नाल्यार आपले खंय तरी एक साखरपुडो करपाक जाय जाल्यार ते इजिली आमी हांगा करूंक शकतले. आनी आमी वास्कोकारा खातीर एक नॉमिनल प्रायस दवरपाक आमी वास्कोकारा खातीर एक खंय तरी डिस्कावंटेड रेट
कित्याक वास्को आनी आमचे तशे हॉल ना, सो ह्या हॉलाक हांगा एक हॉल येतलो आनी थोड्या टायमान हांगा येतलो. सो दोनूय कडेन हॉल सपोज असले बायणाकारा खातीर नाल्यार वास्कोकारा खातीर हो एक कितें आमी डिस्कावंटेड रेट आमी दिवपाक शकता. आमचो इतलोच हेतू आसा की ग्रीन एरियाज आतां सगळ्या कडेन वाडपाक जाय. सगळ्या कडेन बिल्डिंगो आयल्यो म्हणून सोल्युशन जायना आनी बरें दिसना. ग्रीन एरियाज आसप आमच्या खातीर आनी आमच्या फुडल्या भुरग्यां खातीर खूब इम्पॉर्टंट. तशेंच भुरग्यां खातीर प्ले एरियाज आसपूय खूब इम्पॉर्टंट. आज बायणां ह्या भागांतल्या भुरग्यांक आनी सगळे सासमळ्या धरा तुमी बुटेपाट धरा खेळपा खातीर धाकट्या भुरग्यांक कांय हें ना. सो इवन धाकटी भुरगीं जी आसा ती खंय तरी घराच कडेन खेळटात नाजाल्यार खंय तरी आयची अशी परिस्थिती आसा की रस्त्यारूय खेळपाक मेळना. सो एक तर तांकां जॉगर्स पार्कान व्हरचें पडटा जे खूब पयस आसा आनी ताजे खातीर कोण वचना मागीर. सो त्या खातीर म्हाका हें दिसता म्हाका एक बरें जातलें आनी ह्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक धाकट्या भुरग्यांक सांजचे येवन हांगा बरें बसून बरी आमी ग्रिनरी करतले. आज हांगा दोनूच झाडां दिसता पूण आनी थोडे दिसा म्हणटा मागीर तुका एक वेगळेच प्रकारचें एक लँडस्केपींग करून म्हणजे बायणाकारांक एक बरें साधन घेवपाचें आमचें हें आसा. म्हणजे म्हाजे पयलीं हें गार्डन खंयचे तरी एक प्रायवेट कंपनी डेव्हलप करपाक दिल्ले ते कॉन्ट्रॅक्ट जावंक ना ताका लागून हें अशें जाली अवस्था. हे फावट जे तुमी डेव्हलप करतात ओनरशीप वील बी विथ द म्युनिसिपालिटी. हय ओनरशीप वील बी विथ द म्युनिसिपालिटी. म्हणून हांव जाल्यार प्रॅक्टिकली म्हणटा म्युनिसिपालिटी कडेन ओनरशीप जरी आसली ताचें मेंटेनन्स कोणाक तरी दिवपाक जाय. कित्याक म्युनिसिपालिटी कॅनॉट मेंटेन. आमी हाजे पयलीं गार्डन पयल्या म्युनिसिपालिटी कडेन मेंटेनन्स तांचे कडेन तशे लोक ना सो ते मेंटेन जायना. सो ते कोणा कडेन CSR एक्टिविटी अंडर नाल्यार कोणाकूय आमी फाल्यां देवळाकूच रिक्वेस्ट करूंक शकता की तुमचो सपोज तुमकां सपोज दिसता की गार्डन बरें जावचें देवळाचो आवाज बरो पवित्र असो तुमीच मातशें मेंटेनन्स करा तुमीच गार्डन करा. थोडे बिल्डर्स हांगा आसा तांकां इनवॉल्व करपाक जाता तांकां सांगपाक जाता. आनी बायणां अशे खुबशे बिल्डरूय आसा जो एक बरे गोश्ट जाता जाल्यार ताका नाय म्हणचे ना. सो मेंटेनन्स कोणाक तरी दिवप हें खूब गरजेचें आसा. आमी तांकां सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टानूच पयलीं 5 वर्सां मेंटेनन्स करपाक लँडस्केपींग कोणाकूय दी म्हणून. सो तेंय बी आमी कॉन्ट्रॅक्टानूच घालपाक पळयता जेणे करून 5 वर्सां तरी आमकां पयलीं मेंटेनन्स जाता.